काणकोण तालुक्यांतल्या सगळे भागांक जावं लोलये पैंगीण जावं खोतीगांव जावं गावणकरी जावं श्रीस्थळ जावं आगोंद जावं खोला आनी म्युनिसिपालिटी एरिया अजून बरें उदक म्हणटा तें मेळना. उदक आसल्यार पसून तें सप्लाय जायना अशें आसा. ह्या परिस्थितीन फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर पावसा पयलीं आमच्या आगोंदेच्या भावांनी जी आमची आगोंदे टीम आसली पळय बाब वैशाल बाय नितेश बाब गोडते आनी म्हाका उदकाच्या दृश्टीन म्हाका एक नजरे हाडिल्लें जे काणकोणांतल्या आगोंद भागांत आनी खोला भागांत जे पाणी पुरवठा जाता तें उदक अत्यंत वायट म्हणजे अनहायजेनीक पोल्युटेड पिवपा सारकी ना म्हणल्यार आमी ताबडतोब त्या लोकांच्या मागणे प्रमाणे आनी आमच्या टिमी बरोबर आमी ते सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी तें प्रत्यक्षान पळयलें. तें उदक पंपींग करता तें अशें न्हंयचें उदक कसलें आसता तें पळयलें. मागीर ते न्हंयतल्यान स्टोरिंगाक येता पळय स्टोरिंग टँकात तें पळयलें. फिल्टरान जें वचना आसलें तें उदक पळयलें आमी सगळें पळयलें. आनी तेच बरोबर आमी कितें केलें त्या लोकांचेर जें कळटलें आमकां अशें जाता म्हणल्यार आमी त्या लोकांचेर कंप्लेन फायल केली डिपार्टमेंटाच्या लोकांचेर जे एई आसूं जेई आसा तेंचेर म्हणजे ते ताका कारणीभूत आसले. आनी त्या प्रमाणे पुलीस स्टेशना वयल्यान तांकां आपोवणे आयले तेमी भितर इन्क्वायरी चालू केली. त्याच बरोबर तेमी पेलेले पुलीस स्टेशनान वयल्यान तांकां हेल्थाक रिकमेंड हेल्थाक सांगलें तुमी जे पळय आगोंदेचें उदक जे आमी कंप्लेन दिला सप्लायाच्या खातीर पिवपा खातीर ते लोकां दितात तेजी तुमी उदकाची टेस्ट करा म्हण. त्या प्रमाणे तेमी ह्या हेल्थाच्या टिमीन वचून थंय ते हें आसा पळय उदक घेतलें आनी तेमी टेस्टिंगाक धाडलें. आनी आज तो आमकां 2-3 दिसां पयलीं हो रिपोर्ट आमच्या हाती आयला. तो रिपोर्ट अत्यंत भयानक आसा. आतां हांव सांगता तुमकां थंय आतां हांवें 5 खंयचे स्पॉटाचें उदक तेमी टेस्टिंगाक घेतलें. तेतूंक एक पॉयंट आसा तो पारवे. ह्या पारव्याक जंय उदक सप्लाय जाता तें तेतूंक सगळो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. म्हणजे कितें कॅमिकल आसा पळय ते कॅमिकल्स मॅक्झिमम मेळिल्ले आसा आनी ते नॉट फॉर ड्रिंकींग म्हणून रिपोर्ट घातलो आसा. मागीर तुमी पळयात तशेंच बॅक्टेरियल प्रोडक्ट थंय सांपडले आसात इकोलायट म्हणटे ते टोटल कंटेंट आसा पळय ते ह्युमन वेस्टाचे आसात त्या उदकांत एनिमल वेस्टाचे आसात म्हणजे सिवेज आसता पळय तेतूंतले ती प्रत्येक म्हणजे मनशाली घाणीचें उदक एनिमलाचें म्हणजे गोरवाले घाणीचें उदक तेतूंतल्यान तें बी टँकान दिल्लें आसा. आनी तें टँकांतलें उदक विदावट फिल्टरींग करून ते लोकां फुड्यान पावयतात. आनी अशें करून ह्या एकूच स्पॉटा वयली न्ही जे हो एक जालो हांगचो स्पॉट खंयचो पारवेचो. दुसरो पॉयंट आसा तो टाकी आसा ती पारवेंच आनी एक कडेन आसा ती थंय तशेंच उदक येवपा लागलें. थंय थंयचो रिपोर्ट असो मेळिल्लो आसा नेगेटीव. मागीर परत पॉझिटिव्ह मुडकूळ आसा पळय टँकां थंयचो रिपोर्ट तसो नेगेटीव पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. तसोच शेळप म्हणटा थंय बी तो रिपोर्ट नेगेटीव म्हणजे पिवपाचो सारको नासलो असो रिपोर्ट आयिल्लो आसा. मागीर परत एक हांगा माटयेमळ थंय रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. म्हणजे हो सगळो रिपोर्ट पळयल्यार परिस्थिती भयानक आसा. आतां ह्या लोकांनी उदक कशें करून पिवप कित्याक हांगा टोटल रिपोर्टान मेन्शन केल्लें आसा. हांगा आयर्न कंटेंट मेळिल्लें आसा कॅमिकलांक जे कॅमिकल रिपोर्ट आसता तेंगेलो उदकाचो तेतूंक आयर्न मेळिल्लें आसा. तेतूंक आमच्या ह्युमन वेस्टाचे कंटेंट्स मेळिल्ले आसा एनिमल वेस्टाचे कंटेंट मेळिल्ले आसा. म्हणजे कितें संडासाची घाण मागीर गोरवाली घाण वनस्पतीची कुसल्या तेजी घाण हें सगळें उदक ह्या लोकांक एमी सप्लाय करतात. आनी तेतूंतल्यान हे सगळो रिपोर्ट आमकां हाती आयिल्लो आसा. म्हणल्यार आमी आतां सरकाराक विचारपाक सोदतात प्रशासनाक विचारपाक सोदतात तुमची ड्युटी कितें काय म्हण हेंच उदक लोकांनी पिवपाचें. आज सरकारान जे लोकांक नळ दिलात तुमी नळाचेर तुमी रेट वाडयल्ली आसा नळाची बिल्ल घेतात तशें वेगवेगळे टॅक्स घेतात पूण तुमी उदक कित्याक बरें दिनाका म्हणटा हांव. म्हणल्यार एखादा जबाबदार कोण ताका लागून हांव आतां सरकारा कडेन मागता प्रशासना कडेन मागता एक तर ह्या लोकांक तुमी सांगात एक तर आमी हांगा एकठांय जायात
नाल्यार रिजायन जायात, नाल्यार काणकोणचो कानून तुमी आमचे काणकोणकार लोकां कडेन खेळटा तेन्ना काणकोणचो कानून कितें आमकां दाखोवचो पडटलो. पयलींचे आमचे पुर्वज जाणटेले 70-80 वर्सां 80 वर्सां 90 वर्सां 100 वर्सां जगताले. आज आमचो तरणाटो 21 वर्सांचेर आमकां सोडून वयता, आवय बाबा सोडून वयता, फ्रेंड्सां सोडून वयता. तेजे फाटलें कारणय पळय ही, त्या पयलीं आमचें उदक आसलें तें पिताले ते इतलीं वर्सां जगता कशें. आनी आज आमचो भुरगे किडनीच्या दुयेंसा लागून आड पडपाक लागल्यात. आमची बायलां ब्रेस्ट कॅन्सराक लागून आड पडपाक लागली आसात. आज ह्या जॉन्डीस जावं टायफॉयड हो ह्याच उदका लागून जाता. आमी मे म्हयन्या 27 तारखेक कंप्लेन केल्ली, मे म्हयन्या 27 तारखेक. आतां कितें जालें, जून जालो, जुलय जालो, ऑगस्ट आतां 5 तारीख. मागीर एमी ह्या प्रशासनान कितलो वेळ काडलो पळय. हे खरें मात ताबडतोब हेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाच आसलें विजिलन्सा टिमी अंडर, पण तें कांयच जावंक शकलें ना. आतां आमी तें मातशें आरडा ओरडा केलें म्हण हो इता रिपोर्ट मेळ्ळो आसा. आज पळय आगोंदेच्या लोकांक पिवपाचें जें उदक आसा तें गलितशें उदक मेळटा म्हणून काँग्रेसीच्या जनार्दन भंडारी हेणें थंय वचून पळोवणी केल्ली. आमी हेजेर रिपोर्ट केल्लो आनी तेणें जे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा तेंच्या अधिकाऱ्यांचेर पुलीस तक्रार केल्ली की हे उदक दिता तें पिवपा लायक ना, हेंचेर कारवाय करची म्हणून. आज तो तेका हेल्थाचो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट हाती तेका मेळ्ळो आसा जनार्दन भंडारी. त्या रिपोर्टाचेर स्पश्ट बरयल्लें आसा की हें उदक पिवपाचें योग्य ना म्हणून. त्या उदकाक डिटेल तितून बरयल्लें आसा की ह्या उदकांत संडासाचें जें उदक आसा तें उदक मिक्स जाता, शेणाचे उदकाचे अंश मेळ्ळा तितून भितर, तशेंच कचऱ्याचे उदकाचे अंश मेळ्ळा आनी हें उदक लोक पितात. जनार्दन भंडारी म्हणटा की ह्या उदकाक लागून जे किडनीचे प्रमाण, किडनी पेशंटाचें जें प्रमाण काणकोणा वाडलें आसा ह्या उदकाक लागून जावपाक शकता. तो म्हणटा काणकोण पुलिसा कडेन तेणें तक्रार केली, अजून तांकां तशें समाधानकारक उत्तर पुलिसा कडल्यानूय मेळना. हें जर तर फुडें चालू उरलें तेजी ह्या विशयाचेर कोर्टांत वचपाची तयारी तेणें दाखयल्ली आसा. RDS गोवा खातीर भवेश बोरकार. आगोंदेच्या लोकांक पिवपाचें जें उदक आसा तें गलितशें उदक मेळटा म्हणून काँग्रेसीच्या जनार्दन भंडारी हेणें थंय